गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ म्हळ्यारच व्हडलो भ्रष्टाचार आसा आणि आता तर भाजप हे मंडळ आणि मनोहर पर्रीकार हाचो पक्षाक फायदो करून घेता असो आरोप काँग्रेसीचो म्हणयारो अमरनाथ पणजीकारान केला। हालींच गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाची बसका जाली आणि तातूंत मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकारान वांटो घेतिल्लो अशें कळयलां। ताची भलायकी बरी नासतना तांणी बसकेन वांटो कसो घेतलो काय भाजपान ह्या मंडळांतल्यान आपले साधून घेवपा खातीर मुद्दम पर्रीकाराक गोंयान हाडला अशा प्रश्न पणजीकारान केल्यात। आमकां अजाप दिसता जी मिटींग 3 वरांचेर सेक्रेटरिएटान थारायल्ली ती अचकीत शिफ्ट करून दुसऱ्या जाग्यार कित्याक जाली आनी 3:30 ते 8:30 पासून चलपी हे मिटिंगेन जो आमचो मुखेलमंत्री गंभीर आजारान त्रस्त आसा ग्रस्त आसा आमी सगळे जाणां तेका कशे रितीन तेका एम्सांतल्यान गोंयान हाडला। तुमकां सगळ्यांक तेचो एक फोटो सुद्दां घेवपाक दिवंक ना, ज्या मनशाचे विज्युअल सुद्दां घेवपाक तुमकां दिवंक ना तो मनीस व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग करता ही अजापाची गोश्ट दिसता। आमकां दुबाव आसा की मनोहर पर्रीकार जे आजारी आसात आनी तेंचो आजार आतां गंभीर जायत गेला तेंच्यांनी ह्या मिटिंगेन ते वांटेकार जावंक ना आनी जर जाल्यार तेचे व्हिडिओ क्लिपिंग्स गोंयच्या जनते मुखार दवरचे। जर आवाज पर्रीकाराचो आवाज दिवपाक शक्य ना मोन्यांनी तरी ते चित्र ते दाखोवचें जेच्या वरवीं गोंयकारांक पडटलें की आजारी मुखेलमंत्र्यान त्या मिटिंगेचे येजमानपद भुशयलें आनी व्हिडिओ कॉन्फरन्स करून तेणी ह्या 8 प्रोजेक्ट जे पास केल्या तेका मान्यताय दिली। मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकारान व्हिडिओ कॉन्फरन्साच्या माध्यमांतल्यान बसकेन वांटो घेतला जाल्यार ती व्हिडिओ क्लिप लोकां खातीर जाहीर करची अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या। आमी पयलीं सांगलेले जेन्ना हे इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड तयार जाल्ले तेन्नाय सांगलेले की हे भ्रष्टाचाराचे आगर जावन आसा, हेतून प्रचंड भ्रष्टाचार जावपाचो आसा आनी आयज हे सिद्ध जाता की मुखेलमंत्र्याचे गैरहजेरीन तेंच्यांनी ही मिटींग दाखोवन जनतेची दिशाभूल करून आपणाक जाय ते प्रोजेक्ट सुटकेस टू सुटकेस ह्या नियमान ह्या पद्दतीन पास केल्ले आसा। हेची पुरायेन खोलायेन चवकशी जावची आनी सत्य कितें आहा तें लोकां मुखार हाडचें। कांय दिसा फाटीं गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाची बसका जाल्यार ती सुटकेशी पळोवनच असो आरोप पणजीकारान केला। तशेंच ज्या सरकाराक लोकांचें कांयच पडिल्लें ना हे सरकार फक्त स्वताच्या आनी पक्षाच्या फायद्या खातीर वावुरता असले सरकार परते वेचून ना आयल्यार पुरो अशी प्रार्थनाय पणजीकारान केल्या। आमी परत सांगलां की हे गोंयचे बीजेपी सरकार फटिंगपणाचें सरकार आसा, वेळोवेळार गोंयच्या लोकांक हेंच्यांनी फटयल्ले आसा आनी ही तर सारकीच व्हडली फट। मनोहर पर्रीकाराच्या आजारा कडेन ते फटिंगपणां करपाक लागल्यात। एक तर आमच्या पत्रकारांक जे पत्रकार लोकांच्या मदीं एक मिडिएटर कशें आसता जें कितें सत्य आसता तें लोकां पर्यंत पावोवपाचें, तुमकां फोटो सुद्दां घेवपाक दिवंक ना त्या दिसा, तुमकां लागीं सुद्दां घेवंक ना आनी आयज ते सांगतात की मुखेलमंत्र्यान मिटिंगेन वांटेकार जालो, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग जालें, कोण सांगता आपूण 5 मिनटां उलयलो, कोण सांगता आपणेन चर्चा केली। ही फटिंगपणां तुमी जी चलयल्यात ती बंद करची। ज्या परिस्थितीन गोंयचो मुखेलमंत्री एम्सांतल्यान गोंयान पावला तेची आमी चित्रां गोंयकारांनी सगळ्यांनी पळयल्या। आयज मेरेन जर आमी पळयले जाल्यार मनोहर पर्रीकाराचो हेंच्यांनी गोंयचें सरकार चलोवपा खातीर आपणाचो फायदो करून घेवपा खातीर मनोहर पर्रीकाराचो तेंच्यांनी दुरुपयोग केल्लो आसा आनी दुख्खाची आनी खेदाची गोश्ट आसा की गोंयान अशें जावंक शकता। जो मनीस मरणा कडेन झुजता त्या मनशाचो तुमी तुमच्या स्वार्था खातीर तुमचे काय सुटकेस टू सुटकेस केसी पास करपा खातीर तुमी आजारी आमच्या मुखेलमंत्र्याचो तुमी उपयोग करतात। ह्या सरकारान बुरखाचे कट्टे नाक बुडोवन जीव दिवपाची गरज आसा।
ज्या सरकाराक कसलीच लज ना, जो सरकार जबाबदार ना, ज्या सरकारान कितेंच मनीसपण ना, ह्या सरकारान आपणाची नीती मुल्यां सगळीं भायर मारलेली आसा, विकलेली आसा. आमी ह्या सरकाराचो निशेध मारता की असले सरकार गोंयकारांक हेच्या मुखार केन्नाच मेळचें न्ही.